हांगासर येयलेले आसा आनी आमी पळयता हांगा भरपूर व्हडलो उजो आनी स्क्रॅप यार्ड भरपूर व्हडलें आसा आनी पळय आजून कंट्रोल जायना आनी आतां हांव इन्फॉर्मेशन मेळ्ळो ते प्रमाणे आमकां ताका ऑलरेडी स्क्रॅप यार्डाक डेमोलिशन ऑर्डर काडली पूण ही ऑर्डर म्हाका दिसता कितें PWD आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितें येवंक ना म्हणून डेमोलिशन फावट जाल्ली आसा आनी ताका लागून हें आतां पेंडींग आहा हांव म्हणटा हें इतलें व्हडलें स्क्रॅप यार्ड हांगा कशें चलता आतां हांव पळयतालो हांगासर बेगीन हांगा कोंबयो काडटा कोण कितें बोकड्यो बी आहा हांगा बोकड्योय पोसल्या कोंबयोय पोसल्या हांगा कितें कांय चलना पळय आख्खें हें जंगल करून उडयलां पळय हांगा हांव समजता हे ऑथॉरिटीन जाता तितले बेगीन एक्शन जावपाक जाय आनी हांवें PIकूय सांगलां बाकी डिपार्टमेंट येयले ताकाय सांगलां हाचेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक हें डेमोलिश कित्याक डिले जाला हेंवूय हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय कित्याक हे परत जेन्ना डेमोलिशन येता हें डेमोलिशन जावपाक जाय गव्हर्मेंटान जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपाक जाय आनी हांवूय पळयतलो हें एक्शन घेवपाक हें एक्शन जावपाकूच जाय सर येदो व्हडलो इल्लीगल स्क्रॅप यार्ड हिंगा चलता कोणा नजरेन कसो येवं ना सर तो कांय कळना ना ते पंचायतान म्हाका ऑलरेडी कंप्लेन जाल्ली आसा आनी तेजें डेमोलिशन बी येयल्लें आसा पूण तें डेमोलिशन कित्याक हेल्डअप जावन उरलें दोन डिपार्टमेंट कितें येवंक ना ताका लागून हें जाल्लें आसा उरलेलें आसा सर आतां गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट सगळे बेजार जावपा हिंगा रस्तोय ना कंपाउंडूय बांदून दवरला तेणें म्हणजे आख्खी लँड आहा तीच हे करता आतां हांव तेंच पळयता विचारतलो बाबा हें लँड आमची म्हाका दिसता आतां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें म्हणजे कमदार लँड अशें म्हणटा पळय हांगासर आमची शेतां आसा पळय ही शेतां लोकांनी सोडल्या पळय हे स्क्रॅप यार्डा लागून हे स्क्रॅप जर हांगासर आहले हे आमगे शेतकारांक तिकडून इतले प्रॉब्लम पळय ही सगळीं हांगा सोडल्या कितें स्क्रॅप यार्ड कितेंय तर पोतरी आसा कितें आसा हांगासर गेले जाल्यार लोकांक पांयांक बी लागपाक शकता हाचेर एक्शन जावपाक जाय कित्याक ही आमची शेतां परत आमकां रोवपाक जाय आनी हांव पळयतलो हें कित्याक लागून अशें इन्सिडेंट हो कित्याक लागून जाला तो आनी जाता तितले बेगीन हांव बंद करपाक वतलो सो जायते स्क्रॅप यार्डांक उजो पत्तो पेटा वॉट इज युअर स्टँड ऑन दीस स्क्रॅप ना ही जी स्क्रॅप यार्ड आहा न्हू ही कंप्लिटली बंद जावपाक जाय नाल्यार हो हेडेक आमकां सगळे आमचे जावं मिनिस्टर CMाक मागीर MLA सरपंचाक पंचाक एवरी टायम आमकां हे लोकांक हें येता फीडबॅक येता बाबा ही स्क्रॅप ती हें जावपाक जाय डेमोलिश जावपाक जाय ही ऑल गोवा लेवलाचेर हे असो सेम स्टोरी आनी कितें हाडून कितें घालता वय हो कितें कंट्रोल जायना हो आतां कितें आतां फायर ब्रिगेड तो ऑफिसर सांगतालो व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा हो कंट्रोल जावपाक कित्याक हांगासर तो म्हणटा आतां माती बी हाडून कंट्रोल करचो पडटलो पळय हो कितलो व्हडलो तो उजो हो कंट्रोल कसो जातलो JCB हाडपाक जाय मागीर माती हाडून ती घालची पडटलो म्हणटा ना व्हेरी डिफिकल्ट म्हणटा कंट्रोल जावपाक स्क्रॅप यार्ड सांगता गव्हर्मेंटाची JCB हाड म्हणटा मातसो तो सांगपाक कोण आनी तेजेर हाडपाक जायना हे सगळें इनलिगल तो करता आनी गव्हर्मेंटान हें करपाचें इतलें सर ऑन कॅमेरा तेंच्यांनी सांगलें की आपल्याकडे परमिशन्स काय ना आपूण कोणाक तरी भाडे दितालो ह्या जाग्याचे म्हणून तिने ऑन कॅमेरा सांगला सर पण हांव विचारता हांव इन्क्वायरी करता पण आतां तेजे भितर कोणाचे तो हांवें आयकलें म्हणून ते कमदार लेट आतां प्रायवेट कमदार म्हाकाय तितली एक्झॅक्ट खबर ना पूण थंयच हांव विचारून हांव पळयता न्हू म्हाका हांवूय एक्झॅक्ट कितें तें खबर ना म्हाका हांव पळयता कशें कितें तुजो न्हू हय हय आमी आतां किलोसी आसात आनी हो म्हजो वड सो हिंगा आमी स्क्रॅप यार्ड इल्लीगल चलताले तेचेर आमी जायते बसबस करून ते आमी डेमोलिश करपाक आमी हें केल्लें डेमोलिश काडलें सो कांय दोन डिपार्टमेंट येवं ना म्हणून ते डेमोलिश उरले सो हे स्क्रॅपाक लागून जायतीं शेतकारां आमची फुड्यान येतालीं कित्याक हे शेत रोवपाक त्रास जाता आनी कांय जायना पीक ना सगळीं हेचे केमिकल देवन वचून ते शेत पिड्यार जाताले रोवन कांयच फायदो नासलो सो तेका लागून ते शेताक हेका लागून आमी चड हेचेर डेमोलिश करपाक लागून आमी चड फुडें येयल्ले आनी पूण तें जालें ना सो आमी मागता हें बेगीन जावचें आनी आमच्या लोकांक सगळीं शेतां रोवपाक मेळटी हिंगा आतां 4-5 जाणां हें करतात धंदो करतात तो ते आपले धंदो करतात ते केन्ना बोकड्यो पोसता कोंबयो पोसता सो ते करपाक जायना पूण ते इल्लीगल करता आनी हिंगा येयल्या ते वेळेर दादागिरी करता फायर एक्सटिंग्विशर बी कांय सर्वीस बी कांय ना फायर हाडोवपाक फायर सेफ्टी कांय ना तांचे कडेन ना कांयच ना ते सेफ्टी कांय ना आख्खे सगळे कितें केमिकल कोण कोळसो आनी कितें नाका जाल्यार कितें हाडूं ना ते पावसा दिसान ते हितून वयता शेतान वयता सो तेका लागून ते आमकां हें जाय तितलें बेगीन डेमोलिश केल्लें जाय एज अ पंचायत तुमी रेजोल्यूशन घेतलें हांव ऑलरेडी फॉरवर्ड केल्लें सगळीं जाल्ली थँक्यू सर हैरान दिला आनी आमी आवय आवय हो जातलो रे बेगीन म्हाका दिसना अरे रे वाऱ्याक आनी वाडटा मरे तो वाऱ्याक चड वाडटा तो रावंक मेळना मरे हांगा वास कसलो अशी अरे अरे अरे
स्क्रॅप यार्ड हांगा उजो पेटिल्लो आसा आनी तो पेट बरो व्हडलो आसा. इट इज अ व्हेरी मेजर फायर. हांगा सद्याक रावंक मेळना. जे आमकां पळोवंक कळटा की हांगा आमदार आयिल्लो आसा, सगळे ऑथॉरिटी आयिल्ले आसा, फायर ब्रिगेड आयिल्ले आसा, फायर डिपार्टमेंटाचे वेगळ्यो वेगळ्यो गाडयो, पूण ते मातशे पयस आसा कित्याक हांगा सद्याक जो स्क्रॅप यार्ड आसा ताणें कंपाउंड बांदून दवरलो आसा आनी खंय तरी लोकांक एक्सेस भितर मेळना. जे आमकां सद्याक पळोवंक मेळटा की हातून भितर हो जो स्क्रॅप यार्ड आसा तो मेजर उजो पेटिल्लो आसा, वारो चालू आसा आनी भितर कसली कॅमिकल आसा ती खबर ना. हांगा रावंक मेळना. जेन्ना आमी आमदाराक विचारलें, आमदारान व्हेरी क्लियर कट एक मोठो स्टेटमेंट दिल्लो आसा की स्क्रॅप यार्ड इल्लिगल वेगळ्या वेगळ्या जाग्यार चलता आनी उजो पेटलो काय मागीर लोक आमदाराक, सरपंचाक, CMाक सगळ्यांक ब्लेम करता. तांणी एक स्टँड घेतिल्लो आसा आनी तांणी व्हेरी क्लियर स्टेटमेंट दिल्लो आसा की ही स्क्रॅप यार्डां जी आसा इल्लिगल ती सगळी बंद जावंक जाय. हांगा सायडीन कम्युनिटी लँडाची शेतां आसा. तांचें म्हणणें आसा की हांगा जे मनीस कॅमिकल वापरता जावं आनी कितें वापरता पावसान ते व्हांवून ते शेतांय पिड्ड्यार जाता. खंय तरी आमदार जो हांगा आयलो ताणें क्लियर कट स्टेटमेंट केल्लो आसा की सगळी स्क्रॅप यार्डां अक्रॉस गोवा ही बंद जावंक जाय. आनी ही जी आसा स्क्रॅप यार्ड आमी पयल्या ह्या दिसांनी एक पयलीं सांकवाळ थंय पेटले, 2 स्क्रॅप यार्ड पेटले. मागीर एक क्लब आसा तो बर्च बाय रोमियो लेन थंय पेटलो. मागीर कला अकॅडमी उजो पेटलो आनी आतां ह्या स्क्रॅप यार्डाचेर उजो पेटलो. ह्या दिसांनी उज्याचे जे घडणुके आसा जायत आसा आनी खंय तरी गव्हर्मेंटाक लोक ब्लेम करीत आसा की खंय तरी परमिशनां घेना. आमी जेन्ना ते ओनराक गाठलो ताजें म्हणणें आसा की आपूण आपल्याक JCB ना, तुमी JCB हाडा म्हूण तो सांगता. पूण सद्याक जे आमी सिच्युएशन पळयता हांगा वी आर व्हेरी हेल्पलेस. फायर डिपार्टमेंट इज डुईंग देयर बेस्ट, ऑथॉरिटीज आर हियर, पुलीस इज हियर. खंय तरी जो ओनर आसा तो सांगता की आपलें हें इल्लिगल, आपले कोणें तरी उजो पेटयलो आसतो ताजें म्हणणें आसा. पूण खंय तरी द फॅक्ट इज हांगा एक मोठो उजो पेटिल्लो आसा. इट इज गोइंग टू बी व्हेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. हांगा JCB लागतली, माती घालची पडटली आनी फायर डिपार्टमेंटाक एक बरी मशक्कत करची पडटली. सद्याक हो उजो इज आउट ऑफ कंट्रोल आनी सद्याक सिच्युएशन अशें आसा की 3 ते 4 गाडयो हांगा आयिल्ल्यो आसा आनी दे आर ट्रायंग देयर बेस्ट. वेर्णाच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. किरण क्या हुआ आग कैसा लगा? हाँ, स्क्रैप यार्ड तुम चलाते हैं, मालूम नहीं कैसा, मालूम नहीं तुमको? हाँ, कोई नहीं था क्या? वो साहेब डेंजर मध्ये आहे. कैसा लगा? आग कैसा लगा रे? ओ सेठ, कैसा लगा? क्या कोई आग लगाया? नमाज पढ़ने गए थे, बाद में लगाई तो फेंक दिया जा मार दे तो ज़्यादा बड़ा. आमकां सद्याक दिसता हो जो उजो आसा मोठो पेट घेतिल्लो आसा. आत्तां कितें तरी ब्लास्ट जालें हांगा, कितें तरी फुटिल्लें आसा. हांगा कितें आसा म्हूण नेम ना. बिकम अ व्हेरी डेंजरस सिच्युएशन. आमी पळोवंक शकता आत्तां आमी थंय गेल्ले कडेन कितें तरी ढाम म्हणून फुटलें. कितें फुटलें तें खबर ना. पूण सद्याक दीस इज अ व्हेरी डेंजरस सिच्युएशन. स्क्रॅप यार्ड आमी दाखयता आमच्या प्रेक्षकांक सगळ्यांक. हे स्क्रॅप यार्ड अनऑर्गनायज्ड, कांयच ना, हाका परमिशन. सगळें प्लॅस्टीक, पत्रे, ह्यो पोन्न्यो टाकयो, वायऱ्यो, कॅमिकल्स कशी ऑपरेट जाता ती कांय सद्याक कळना. आमकां लायव्ह विज्युअल दिसून पडून येता. मोठो काळो धुंवर आख्खे जाग्यार. हांगा 5 मिनटां सुद्दां रावंक मेळना, इतलो कॅमिकलाचो वास भरिल्लो आसा भितर.
कॅज्युअलिटी काय ना तू उजो व्हडलो रे आनी कंट्रोल मागीर तर उजो बंपर पेटला कॅज्युअलिटी काय ना पूण हे हांगा सगळें डाम 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 जायत आसा उजो पाळप डिफिकल्ट तो बरें 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 राज साहेब कट मरे म्हणजे मुरमुगाव कॉमन आहे सगळे ते स्टाफ बी दवल्यांचे न्ही रे ते वाऱ्यान चड जातलो तो किरण फोटो घेतला किरण हिरो फोटो घेतला एक फोटो घ्या मग ते सँड मिक्स करून ते उदक रे ते इंडस्ट्रियल वेस्टाचे हय तेच रे फोटो घेतला मागीर पेपराक रे मागीर खबर रे खबर पावस थोडा जातो तशी उड्या पायपाक पडले पहिला ना हाफ रिजन येईल बघ काय माझं वाऱ्याक वाटतलो रे तो बिल्लाचे पहिला आम्ही काय सर फुल रात सगळं तुमकां ते मशक्कत हांव थंय गेल्लो मागीर ढाम करून आवाज आयलो मातसो कितें फुडलें कितें रे